नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. सगळ्यांक दसऱ्याची परबी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाबरोबर गोंयकारांनी मनयलो उमेदीन दसरो. बऱ्याचे वायटाचेर जैत. दसऱ्याच्या मुहूर्तार वाडलो गाडयांचो सेल. भांगराक पेटला उजो तरी गोंयकार फाटीना खरेदी करपाक. पळयात दसरो. ॲपलाचे आदले सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स संवसाराक अंतरले. जगाक नवनवी संपर्क माध्यमां दिवपी कल्पक उद्देजक गेलो. एक पर्व सोंपलें म्हूण जगभरांतल्यान स्टीवाक आर्गां. बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोक जीएमसीन दवरचो काय ना अजून थारना. शुक्रारा वैजकी रिपोर्ट आयल्या उपरांत दोतोर घेतले निर्णय. सामान्य नागरिकाक आशिल्लो म्हायती हक्क अधिकार गोंय लोकायुक्ताक ना. लोकायुक्ताक मेळूंक शकना. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची म्हायती. विधेयकांत तरतूद. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. सरकारान विधानसभेच्या सार्वत्रिक वेंचणुके खातीर विधानसभेन मंजूर करून घेतल्या 10 कोटी. विधानसभेची वेंचणूक मार्चा पयलीं. विधानसभेन स्पश्ट केले संकेत. पळयात खासा रिपोर्ट. आनी खेळा मळार गोंयच्या तरणाट्यांक तयार करपा खातीर एएफसीचो कोच नॉर्मन बोर्डमन गोंयान. बोर्डमन म्हणटा शिस्तबद्ध तयारी केल्यार भारताचो पंगड फुडल्या 50-60 वर्सांत संवसारीक सर्तींत दितलो बऱ्यापैकी आव्हान. आता खबरो विस्तारान. देशाबरोबर गोंयकारांनी बेरेस्तारा दसरो उमेदीन मनयलो. दसरो म्हणल्यार बऱ्याच्या वायटाचेर जैत. सकाळ सावन सगळ्याक रोजांच रोजां दिसतात. दसऱ्याच्या मुहूर्ताक लागून फाटल्या 24 वरांत गाडयांचो सेलय वाडला. कांय जाणांनी ह्या मुहूर्तार नवी आस्थापनां दुकानां सुरू केल्यात. मात युरोपांतल्या अर्थीक संकटाक लागून ह्या दसऱ्याक भांगर बरेंच पेटलां. तरीकय लोक फाटी नात. दसऱ्याची परब गोंयकार हिंदू भाव व्हडा उमेदीन मनयतात. 3.5 मुहूर्तां मदीं दसऱ्याचो आस्पाव जाता. राम आनी रावणा मदीं जाल्ल्या गेर्रांत 10व्या दिसा रामान रावणाक मारलो अशी आख्यायिका आसा. त्या खातीर दसऱ्याक विजयादशमी म्हणटात. त्या आदीं 9 दीस देवळांनी नवरात्री मनयतात. दसऱ्या दिसा शेतकार, व्यापारी आनी हेर धंदे करपी लोक आवतांची पुजा करतात. कारखान्यांनी यंत्रांची पुजा करतात. दसरो शुभ मुहूर्त आशिल्ल्यान लोक आस्थापनांचें उक्तावण करतात. दसऱ्याच्या मुहूर्ताचेर लोक भांगरूय विकत घेतात. आजचो रेट आसा केडियमाचो तोळ्याचो 26,000 आनी 24 कॅरेटचो आसा 28,000. सो दसऱ्याच्या दिसा आमकां रिस्पॉन्स खूब बरो आसता. क्रावड आसता बिकॉज हो दीस भांगर घेवपाचो दीस. जरी भांगर वाडना, भांगराची रेट वाडत आसा तरी भांगर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. सो लोकांनी जर भांगराची रेट वाडल्या म्हणून घेनासतना रावप न्ही. हे इन्वेस्टमेंट म्हणून एटलिस्ट घेवपाचें. कित्याक फाटीं फुडें हेजी रेट वाडटलो आनी ताची रिटर्न्स बरे येतले. म्हणून एज एन इन्वेस्टमेंट सुद्दां घेवपाचें. अलंकार म्हणून आमी घेतातूच पूण एज अ इन्वेस्टमेंट म्हणून सुद्दां भांगर घेवप. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. तंत्रगिन्यानाच्या मळार स्वताचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करपी जगातली एक सगळ्यात व्हडली कंपनी ॲपलाचे आदले मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सहसंस्थापक स्टीव जॉब्स बिरेस्तारा सकाळी संवसाराक अंतरले. ते 56 वर्सांचे आशिल्ले. तांकां पॅनक्रियाचो कॅन्सर जाल्लो.
आयमॅक कम्प्युटर, आयपॉड, आयफोन आणि आयपॅडा सारखी ग्लॅमरस संपर्क माध्यमां तांणी जगाक दिली. म्हत्वाचें म्हणल्यार ॲपलाचो आयफोन 4S मॉडेल भायर सरतकच 24 वरां भितर ते गेले. किचकट अशें तंत्रगिन्यान सामान्य मनशाच्यो गरजो समजून घेवन तांकां सोंपें पडटलें अशें तांकां दिवप हेंच ध्येय मानून स्टीव जॉब्सान आपलें आयुश्यभर काम केलें. ते मागीर मावस आसूं वा विंडोजाचेर चलपी ग्राफिक्साची इंटरफेस. आपले सरळ आनी दूरदर्शी स्वभावाच्या आदाराचेर तांणी आपले टिमी कडल्यान ही कामां करून घेतलीं. आपल्याक पेनक्रियाचो कॅन्सर जाला हें तांणी 2004 सालांत सगळ्यांक सांगलें. 5 वर्सां उपरांत तांचें लिव्हर ट्रान्सप्लांटाचें ऑपरेशन जालें. तांचे मरणा उपरांत आयिल्ल्यो प्रतिक्रिया अश्यो. ॲपल म्हणटा, स्टीवाच्या कर्तुपाक भारावन सोडपी व्यक्तिमत्वाक आनी ताचे भितर आशिल्ले उर्जेक लागून कितलींशींच नवनवी उपकरणां आमची जीण समृद्ध करून गेलीं. ताका लागून निश्चितच ह्या जगात बरे गजालींची भर पडल्या. मायक्रोसॉफ्टाचो बॉस बिल गेट्स म्हणटा, जॉब्साचो दाट प्रभाव फुडें जल्माक येवपी कितल्याशाच पिळग्यांचेर आसतलो. ताचे बरोबर काम करपाची जांकां संद मेळ्ळ्या ते भाग्यवान. ताची सदांच याद येतली. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामाची श्रद्धांजली. स्टीव गेलो हें आयकून म्हाका आनी मिशेलाक खूब दुख्ख जालें. अमेरिकेच्या उत्कृश्ट अशा संशोधकां मदलो बरो संशोधक म्हळ्यार स्टीव. ताणें वेगळे रितीन चिंतपाचें धाडस केलें. आपूण जग बदलपाक शकता हाचेर निर्भीडपणान विश्वास दवरलो आनी आपल्या कर्तुपाचे नेटार तें करून दाखयलें. आयज जग एका द्रश्ट्या मनशाक मुकला. जानेवारी म्हयन्यांत तो मेडिकल रजेर गेल्लो. ऑगस्टांत ताणें ॲपलाचे CEO हे आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. टीम कुकान आतां ताची जागा घेतल्या. आपल्या राजिनाम्यांत ताणें म्हणिल्लें, ॲपलाचे समृद्ध आनी सर्जनशील दीस फुडें येवपाचे आसात. म्हजे नवे भुमिके भितर हांव ह्या प्रवासांत म्हजे परीन योगदान दीत रावतलों. हाचे उपरांतय तो ॲपलाचो अध्यक्ष म्हूण रावलो. तो वतकच ट्विटराचेर आयिल्ल्यो प्रतिक्रिया अश्यो. Steve Jobs, the Newton of Apple. One apple seduced Adam, the second fell on Newton, third we are still dealing with. I don't know whether to celebrate Dasra or mourn death of Steve Jobs. Steve Jobs was instrumental in the founding of Pixar. Can you imagine life without all the joy of watching those Pixar films? Thank you, Mr. Jobs. I like that Steve Jobs said that the knowledge that he could die soon impacted all his life choices. A reminder to us all to live for today. Steve Jobs, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. In the passing of Steve Jobs, the world has lost one of the greatest innovators of this century. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोक GMCन दवरचो काय ना हें शुक्रारा थारतलें. मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान 6 म्हयन्याची ख्यास्त फरमायिल्ल्यान ताका सडा जेलीन घाल्लो. मिकीन काळजान दुखता आनी प्रेसांव हल्ला म्हूण कागाळ केल्ल्यान सध्या ताका मेडिकलान हाडला. शुक्रारा ताचो वैजकी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडलो निर्णय घेतले. बुधवारा रातच्यान GMCन आशिल्ले बाणावलेचे आमदार मिकी पाशेकोचो ब्लड प्रेशर बरोच वाडला. मिकीक ICUन दवरला. 4 पुलीस ताका राखतात. कोर्टान ताका ख्यास्त फरमायिल्ल्यान कोणाकूच मिकीक मेळूंक दिनात. मडगांव सत्र न्यायालयान मिकीन केल्ल्या फेरविचार अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी जातली. मिकीचो मेडिकल रिपोर्ट शुक्रारा कोर्टाक दितले. वीज खात्याच्या कनिश्ठ अभियंत्याक मारपेट केल्ल्यान मडगांव पयलो वर्ग न्यायालयान मिकीक 1 वर्स कादयेची ख्यास्त फरमायिल्ली. मिकीन ह्या निर्णया आड अपील केल्ले. अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ताची शिक्षा कमी करून 6 म्हयन्याचेर हाडल्या. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाण मिकीक सडा कादयेन धाडिल्लो. मिकीचेर आनीक कितल्योश्योच केसी आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय. गोंय विधानसभेन एकमतान संमत जाल्लें लोकायुक्त विधेयक पळयल्यार सामान्य नागरिकाक आसा ते अधिकार पसून लोकायुक्ताक नात. माहिती हक्क कायद्या खाला सामान्य नागरिकाक मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची म्हायती मागपाचो अधिकार आसा, पूण लोकायुक्ताक मात ही म्हायती मेळची ना अशें लोकायुक्त विधेयक सांगता. पळयात प्रुडंटाचो शॉकाद करपी खासा रिपोर्ट. भारत सरकारान 2005 वर्सा माहिती हक्क कायदो करून देशभर लागू केल्लो. ह्या कायद्याचे कलम 8E अशें सांगता. ह्या कायद्या खाला मंत्रिमंडळान मंत्री, सचिव आनी हेर अधिकाऱ्यां वांगडा केल्ले चर्चेचे आनी निर्णयाचे सगळे रेकॉर्ड नागरिकांक दिवपाक कसलीच हरकत आसची ना. आतां पयर बुधवारा पुराय विधानसभेन संमत केल्ले लोकायुक्त विधेयक पळोवया.
ताचे 15वें कलम पुरावे एकठांय करपा विशीं आसा. तातूंतले उपकलम 5(ब) कितें सांगता? राज्य सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचें कामकाज वा मंत्रिमंडळान नेमिल्ल्या उपसमितीच्या कामकाजाची कसलीच म्हायती, कागदपत्रां वा ते विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नांच्यो जापो लोकायुक्ताक दिवपाची गरज ना. मात ह्या कायद्यांत लोकायुक्ताक एक बारीकशी सवलत दिल्या. जाय जाल्यार लोकायुक्त खाजगीपणान तपासणे खातीर ह्या मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाची म्हायती घेवपाक शकता. आनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया विशीं मुखेल सचिवान दिल्ली सर्टिफिकेट चुकीची आसा अशें दिसल्यार लोकायुक्त तशें जाहीर करपाक शकता. बस, पूण ही म्हायती अधिकृतपणान लोकायुक्ताक मेळपाक शकना. बुधवारा संमत जाल्ल्या कायद्याक पर्यायी कायद्याचो मसुदो तयार करपी कायदो आयोगाचे वांगडी ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदा कुतिनोन ह्या गंभीर प्रकाराचेर आपली नाराजी उक्तायल्या. According to me, this provision runs contrary to the Right to Information Act. Probably at the time of, this is of 2003 and it has not been taken care of while finalizing the bill. One thing I would say, it would permit the Lokayukta to take this information privately because of the proviso. But what happens is he will have to first look at a document without the complainant coming to know about it, and to that extent I would say it would not be correct that such information is suppressed from the complainant before it is brought before the Lokayukta. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे गोंयचे मुखेली ॲडव्होकेट सतीश सोनकांतर ह्यो गजाली लक्षांत घेनासतना विधेयक संमत करपी आमदारांचेरूच फोग काडला. एका दिसान आणि 2 दिसान जेन्ना कायदे करता तेन्ना तुम्ही हे कायदे जेन्ना तुम्ही कायदे पास करता ते कायदे कशेच तुम्ही वाचून घेनात, त्या कायद्याची कसलीच माहिती करून घेनात, फक्त घाईघाईन करतात. कायदो पास जालो 2003 बरी गजाल, हातून खूब सुदारणा करपाची गरज आसा आणि तातूंत हांच्यांनी डिस्कस करूंक जाय आसले की खंयचे खंयचे क्लॉजीस आउटडेटेड जाले म्हणून जातले की 2003 खंय आणि 2011 खंय, तर तातूंतले जायते क्लॉजीस आउटडेटेड जाले आसतले, जायते नवीन क्लॉजीस येवपाची गरज आसा आणि ते एक नवीन अमेंडमेंट करून एक नवीन दुरुस्ती कायदो करून ह्या 2011 सालानूच 19 डिसेंबरा पयलीं स्पेशल अधिवेशन घेवपाची गरज आसा. कित्याक एका दिसान जर अशें कितें घाईघाईन केले तर हो लोकशाही कडेन खेळ जालो आणि हो खेळ करपाक आमी वेचून दिवंक ना आमच्या आमदारांक थंय. खंयच्याच कलमाचेर चर्चा करिनासतना दोळे धांपून आमच्या आमदारांनी लोकायुक्त विधेयकाक संमत केला. आता लोक परत उठसर ते ओगी रावतले काय खासा अधिवेशन आपयतले तें पळोवचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.